दिव्य घालया. आणि महिमा आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या. संसाराच्या अखेर पर्यंत वचा आख्या संसारार सुवार्ता प्रगट करा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे पवित्र स्नान दिया. कितें उलोवचे त्या विशीं तुम्ही चिंता करिनाकात. मुंदरून तो म्हणटा, सुण्या वागता मध्ये हांव तुमकां शेळयो कशे धाडटलो.
पारव्या बरी सादे बळे जाया सरपा बरी चतुर जाया म्हूण आपल्याच्या शिसांक मिसां वावराक नेमून धाडुल्लो सोमी आमचे संगता रावचो सोमी ह्याच पवित्र थळार भाग्यवंत जुजे वाजा पिडेसांची भेट करूंक वेता आसतना कुनिगाराच्या हाताक तो संपडतना दिंबयेर पडून मागणी केल्ल्या वेळार उदकाच्यो झरी उपजोवच्या मुखांतर ह्या पवित्र थळार आपणाची हाजरी दाखयलेलो तोच सोमी तोच क्रिस्त आमचे मुखांत आसा ह्या पवित्र येवकरिस्तान तो खरोच हजर आसा देखून ताका आमी नमन करया ताका आमी आराधन करया दिव्य रसली आमी आमचो मान आमी ताका बागावया मोगाळा जेजू ह्या अजापांच्या थळार तुजो सर्गीचो वैभव आमी खरेपणी वळखून घेता तुझ्या दुसऱ्या येण्याक राखून रावलेली आमी तुझ्या आदेशा प्रमाणे तुवें सांगली ती उतरां हे म्हज्या उगडासाक करात आनी ह्याच उगडासाक हो येवकरीस आमी भेटयलोलो आनी त्या येवकरिसांत तुजें हजरपण तुवें बसयलां आज ह्या पवित्र येवकरिस्तांत खरंच हजर आसचो तूं व्हडा भावार्थान तुजें हजरपण आमी मानून घेता सोम्या तुका आमी आराधन करता जशें एक भुरगें जें आवय बापाय सांगता आसा जेन्ना गवळ्या सांगता शेळयो आसात तेन्ना ही दोगांय जोंकरो भुरगें वा शेळयो दुस्पटनांत भियेनांत तशेंच सोम्या आज तुजे सांगता आसची आमी तुजेर हो विश्वास आमी दवरता हो विश्वास आमी उच्चारता आनी तुका आमी आराधन करता तूं आमचे सोवें आसता आसतना कसलेंच भंय आमकां आसचें ना तुज्या सेवका भाग्यवंत जुजे वाजान तुजेर विश्वास दवरून तुका खाल जाल्ले परी आमकांय तुजे थंय खाल जावंक तुका हरसूंक तुका आराधन करूंक आमची जिणी बदलून तुका मानता तसली जिणी जियोंक सर्गीचे राज आमचे मदगात रुता करूंक आमकां तूं फावो कर तर मोगच्या बाबा आनी भयणी येवकरिस्तांत आसच्या जेजूक परत आमी आराधन करया स्तुती करया तेंच गीत आमी मुद्दरुया दुसरे चरण मान आनी महिमा तुका आराधन तुका Ciuna moga manda mentilo nimania ciuna moga manda mentilo seven jivit zoru pai shi sache Undo vai
तुवें शिसाक आदेश दिलो मान आनी महिमा आराधना तुका सोम्या सर्गी संसारी सरपडटा तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधना तुका सोम्या आराधना तुका सोम्या आराधना तुका सोम्या Tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu, Hoglap tuka sumia Jesu, Hoglap tuka sumia Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Bosya. Amchi dist sumia cher ami kon sovia. तो घडयो आमी उक्तासा घडया वांजलांत आमी आयकलेल्यो जेजू गलिलियाच्या त्या वाठांनी बसयल्ल्या गांवांत तो समकतना जायते जण ताचे थंय दिश्ट लावंक उर्बेन राखून रावले एकामेकाक लोटून वाट करण एक दिश्ट घालूंक जाता की म्हणलें प्रयत्न मोटवे देखून रुखार सोडलें आमी आयकता वस्तुराचो ताचो कोमचो आपोड न्हू बरें जावया म्हणलें आनी असल्या वेळार जेजूक पळोवंक आयिल्लें थंय एक चिंताप एक भोगप आसलें म्हजें थंय इल्लेशें उणेंपण आसा हे उणेपण आमचे थंय आसा जाल्यार सोमी आमचे सांगता आसता आसतना कसलीच भिरांत आमकां ना कित्याक तो म्हणटा हांव तुमचे सोबे आसा संवसाराच्या अखेर पर्यंत विश्वासान आमी ताचे सांगता चुमकूंक तो आपयता आसतना जर आमचें जिवीत आमी वरयलें तर विश्वासपणाच्या बदलाक जायते फावटी अविश्वासपणाची वाट आमी धरल्या आमी धरता धरनासा आनी तीच वाट चमकता दाखल्याक आमी पळयलें तर वांजेलांत ती वपार तुमी आयकल्या दोग पुतांची बापूय सांगता वच ह्या वावराक वच एकलो वेचो म्हणटा वचना वचना म्हणलो वेता दोग जण आनी एक बाबा आसात एकलो वाट चुकोवन गेल्लो परत फाटीं आयलो पूण आसलो ग्रायक तोच वाट चुकलो बापाय सांगता आसलो तरी त्या बापायचाचो मोग त्या बापायचें उदार काळीज तो समजूंक तो चुकून पडलो आज ह्या येवकरिस्ता समोर बसून आसल्या आमी आमची वैयक्तीक जिणी बरयली तर आमचो मनोभाव कसलो ह्या दोगां बाबां पैकी म्हजो मनोभाव कसलो जावन आसा चुकारी मारची बरें करूंक कळीत आसुनी चुकून पडचें आमचें सदांचें जिवीत जालां पूण सोम्याची ती उतरां दोळे धांपून आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया नातर आमचे दीस साक्रामेंताचेर आसूं सोम्याची ती उतरां जावन आसली त्या प्रतवारांत सांपडलेल्या स्त्रियेक वच आनी मुखार पातक करिनाका
तुझी पातकां तुका बगसल्यांत कुमसाराचो साक्रामेंत आमी जोडला थोड्यांनी जोडटा पातकाची आमी दूख धरता मिसाच्या पयले आमी हरतें पडोवन सांगता म्हजी काकूट कर हांव एक पातकी म्हणून कितल्या मापान हें पातकांचें बॉक्साणें हांव जोडटां तर परत हें आराधन आमी करता आसतना सोम्या लागचें बॉक्साणें आमी मागया एक घडी आमचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया म्हज्या जिविताच्यो काळोखाच्यो घडयो सोम्याक आमी समर्पिया एक निचेव करया ह्या पवित्र थळाक आमी आयलेली सोम्या म्हाका तूं बक्षी जेन्ना मनीस जावन आसले आमी एकल्याक सॉरी म्हणटा आसतना इट्स ओके म्हूण सांगून आमी बक्षिता तर सर्गी आमचो देव आमकां कितल्या मापान बक्षिनायत तर आमी ताचे सरशीन या जेजू म्हाका आनी तुका वेगता चूक वळखून फाटीं आयलेल्या त्या पुताक बापायन स्वागत केल्ले परी म्हाका आनी तुका तो स्वागत करता त्या देखून चिंता आमी करची नाका आमचो देव कितलो बरो आमकां बक्षूंचो आमचे कश्ट परिहार करचो आमचे चुकी वळखलेल्या आमी हें एक कन्नडा गीत आमी गायता आसतना देवाचो मोग नियाळया सांगतास आमची पातकी जिणी बदलूंक आमी एक निचेव करया एक सुरवात करया गाबी आमी गीत कन्नडा गीत ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಮುನಿ ಆಮಿ ಬರತು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು
ದೂರ ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತ ನನ್ನ యేసయ్య ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತ ನನ್ನ యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು యేసయ్య ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು యేసయ్య ನನಗಿಂತ ನನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದರು ನನಗಿಂತ ನನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರೆನು ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರೆನು ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆಯ ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆಯ ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య ಸಂಗತ ಕಾಳಿಪೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಿತಾಂತ ದೇವಕ್ಷಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು యేసయ్య ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య जसे तुझो सेवक ह्या जाग्यार मागणे करत असताना उदकाच्यो जरी फुटुल्यो पळोवन तुझे हजारपण वळखून बियान थरथरून धांवले आपणाची जिनी परतल्ले परी सोम्या जी पातकी जिनी पवित्र तो ते वळखून मोबे करून तुझी कृपा तू दी सोम्या आमकां आपण वैमोगाच्या बाबा आणि बहिणी जेजू सरशीन आपणाची जिनी परिवर्तनाची वाट
ती चुमकोवच्याक निर्धार करून आयिल्लेली ती धाकले सुमार आसात. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. तुझ्या वस्तुराचो कोणसो आपडलो तरी बरी जाल्ल्या मुळ्या त्या परवशान हांवें आपडले. आनी चक्कड अशें करता आसतना कुर्डे आयले, म्हाका तुजी दिश्ट दी. आनी जेजून तांकां आपडले केवल दैहीक गूण जावची खातीर मात्र न्ही, बदलाक आत्मीक दोळे तांचे उगडले. सांपावलूची उतरां देवाचें उतर दोन धारीच्या तलवारी परी. ते सवुरता, ते भेंटता, ते नितळ करता. म्हज्या जिणेची ती वाट सारकी म्हाका दाखयता. पातकी जिणी बदलून नवी जिणी मेळटा आसतना मोगाच्या बाबा आनी भयणी ते वगूच बसोवनात. कितें केलें तांणी? सुवार्ता परगट करी लागले. कशें? ताचें नांव सांगनाका म्हळें जाल्यार 4 गांवां वचून ते परगट करूंक लागले. गेल्ले फाटी धांवन आयले, कित्याक म्हाका बरो जालो. थोडे म्हणाले हांव नाका, हांव तुज्या फाटल्यान वेता, तुज्या फाटल्यान येता, म्हाका तूं आपोवन व्हर. असल्या उतरांनी सोम्या सांगाता रावोंक प्रयत्न केले. सोम्या सांगाता रावचें म्हळ्यार कितें? सोम्या सांगाता रावचें म्हळ्यार म्हज्या जिविताद्वारी सर्गीचें राज जें हांवें जियेवच्या जाग्यार त्या जाग्यार रुता करचो तो वावर हांवें आनी तुवें करूंक आसा. कशें करयेत? म्हज्या दिसपट्ट्या जिविता मुखांत ल्हान ल्हान संगतींनी, व्हड संगतींनी. आनी अशें जेजूचें तावन बरें जाल्लें, जेजूचे साक्षी जाले, सुवार्तेचे साक्षी जाले, ते हरसूंक लागले. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमी हांगासर बसून आसां तर 2 उद्देश आसात आमी आयल्या. पयलो जावन सोम्या सांगाता वेळ करसूं, ताचे सांगाता रावूं, ताचें उतर आयकूंक नियाळून आमच्यो गरजो इल्ल्यो ताचे सांगाता सांगूं, म्हाका इल्लें दी. दुसरें जावन आसा भावार्थान आमकां मेळिल्ले मागिल्ले ते उपकार आमकां लाभल्या देखून अर्गां दिवच्याक आमी हांगासर आयल्या. वैगी वय वय. तर एक घडी बरं आमचे पातकी जिणी आमी नियाळ केलें तो एक म्हणटो. पूण इतल्या पातकी जिणी आमी जियेल्या तरी देवान आमचो हात सोडूं ना. पूण आमी कालें करता, आमकां कोणी एक जर मनीस नाका जालो, ताका इल्लेशें आमकां ताणें दुखयलें जाल्यार आमी कितें करता ताका? पयस, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड. थोडे फावटी आवय बापायच म्हणटा तूं म्हजो पूतच न्ही, तूं म्हजें दूत न्ही. भुरगीं म्हणटा तूं म्हजें आवयत न्ही, तूं म्हजो बापूयत न्ही, तूं म्हजो भाऊच न्ही, तूं म्हजें भयणूच न्ही. संबंदच ना म्हणलें तुटोवन काण घेता. तोंडा पळोवंक की मागीर तयार नात. मेल्ल्या दिसा मरच्या दिसा मरणाक गेले जाल्यार पेट खंय आसता, फोंड खंय आसता, पयसात बांदून रावता. तितलो राग, तितले थंय आमचे तें जिद्द मोसो. पूण जें तर तें सोम्यान काम केल्यार, हेंच काम सोम्यान केल्यार चिंतूंक कश्ट न्ही. सोम्यान आमकां आशिर्वाद दिला. इतलें आमी आसा जाल्यार आमचें तें मनशा जिवितांत तें उणेपण आसा जाल्यार सोम्यान म्हाका आनी तुका बेसांव दिलां, येदोळ पर्यंत राखलां, सांबाळलां, अनवरांतले ताणें आमकां राखून व्हेलां. ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जाप जावं दी. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हांगासर येवन ह्या पवित्र थळार तुजे संगता वेळ करसूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर, तुजें उतर नियाळूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर,
तुका सुमयाची स्तुती कुमसाराच्या साक्रामेंता मुखांतर आमची पातकां बगसून तुझे कृपा तुवें आमकां लाभयलेल्या खातीर विविध साक्रामेंता मुखांतर तुज्या कृपेची बेसावां आमकां तुवें दिलेल्या खातीर भावार्थी कुटुंबांक जल्म दिवन आमकां हो भावार्थाच्या वाटेन चलोवंक तुवें आदार दिलेल्या खातीर विविध अनवरां मुखांतर तुवें आमकां राखून व्हेलेल्या खातीर सुकून पडलेल्या वेळार विविध मनशां मुखांतर तुवें आमकां वाट दाखयलेल्या खातीर मिसाच्या बलिदानाक हजर जावन तुकाच हुंड्या आनी वायना मुखांतर सेवको आमकां तुवें फावो केल्लेल्या खातीर ह्या पवित्र ताळार हांगासर येवन तुजें हजरपण आमकां बगूंक तुवें फावो केल्लेल्या खातीर तुज्या सेवका सांजुजे वाजाक आमकां तुवें फावो केल्लेल्या खातीर ताच्या आदर्श जिणे मुखांतर त्याच वाटेन चलोवन तुजे सरशीन येवंक आमकां तुवें फावो केल्लेल्या खातीर बरी आवय बापय तुवें आमकां फावो केल्लेल्या खातीर बरें कुटुंब तुवें आमकां फावो केल्लेल्या खातीर बरी इश्टां बरी मोगाच्या मनशांक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर बरो वावर तुवें आमकां दिल्लेल्या खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या संद्यांक तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर पिडे शिडेंतले आमकां तुवें सांबाळून व्हेलेल्या खातीर कस्सां अनवरां तुज्या हात दिवन आमकां तुवें राखून व्हेलेल्या खातीर एकसुरपणान निरासपणान तुजो आमचो हात धरून तुवें आमकां चलोवन व्हेलेल्या खातीर सर्व सोम्यान केले उपकार आमी उगडासाक हाडया. सोम्या, म्हज्या जिवितान विविध रितींनी तुवें म्हाका बेसांवांनी भरलाय. ल्हान ल्हान संगतींनी तूं म्हजे संगता आसुल्लोय. विविध मनशां मुखांतर तुजो सांगात तुवें आमकां दिलाय. सोम्या, तुका जावं अर्गां, तुका जावं स्तुती. हें गीत आमी गावया, गीत गावन स्तुती करया. हें स्तुती गायन करता आसतना उपकारी मोनाचें आमी जावया आनी हेच उपकारी मोनान सोम्याचें हाजरपण आमच्या जिवितान आमी वळखून आमी घेवया. उबी रावया, स्तुती करया. सोम्याक गीत गावन ताच्या नांवाक आमी महिमा करया. गीत गाऊन स्तुती करूया जयच्या मानामध्ये. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानामध्ये. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानामध्ये. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानामध्ये. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानामध्ये. हालेलुया गाऊन हरसिया करून
मुखामुखी स्तुतीची गावता मी कितले बागी सदा सो आसा आमचे मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन स्तुतीया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन स्तुतीया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया 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 देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. हात आमचे जोडया, दोळ्यांचे मिदंप्या. विविध जाग्यांतून भयंकर सोम्याक आयकोवच्याक ते आयले. सोमिनांतलो पळोवन खंय आसा म्हूण तो सोदच्या खातीर कश्टांची वाट, पयशिली वाट गण्य करून ती धांवाधांवी गेली. तर किर्तनाच्या पुस्तकांतले देवाची उतर आमी आयकता. अध्याय 49 वळी 1 तावन 19. पृथ्वेर वस्ती करतेल्या सोमेस्तानो साध्या वा कुलीन लोकां मदल्यानो ग्रेस्तानो तशें दुबळ्यानो चीत दिवन आयका. म्हजें तोंड उलयतलें जणवाय, म्हजी काळीज परगडतलें शाणेपण. एके म्हणणेक हांव चत्रायेन खाण दितां, किन्नरी वाजोवन म्हज्या खोमेण्यांचो अर्थ सांगतां. वायटा विघ्नाच्या दिसांनी म्हाका घात करतल्यांचें कोटेपण म्हाका वेडो घालता तेन्ना हांवें कित्याक म्हूण भियेवचें? आपल्या संपत्तेचेर तांणी दवरला सगळो विश्वास, आपले बोट ग्रेस्तकायेची बडाई दाखयतात. कोणूच मनीस आपणाचीच सोडवण करूंक शकना. आपले सोडवणेचें मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. जिवाचे सोडवणेचें मोल खरेंच व्हड ते मनशाच्या थांकी भायर. दुडू दिवन सासणाक जियेशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळेन अशें करूंक जायना. कित्याक पळय, शाणे मनीस म्हणटात, शाणे मनीस मरतात, तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांच जातात. आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. आपली नांवां तांणी गांवाक दिल्यांत जाल्यारय तांचे फोंड, तांचें सासणीक घर, तांचें बिडार सासणाच्या सासणाक. मनशाक आपल्या वैभवांत सदांकाल ठिकाण ना. तो नास जातल्या मन जाती सारको.
आपणाचेर पातयेवन आसल्यांची गत ही आपल्या बडाईन दादोसकाय भोगतेल्यांचो अंत हो. शेळयां बरी तांकां लोटून पाताळांत घालतात, मरण तांकां चोरोवपाक व्हरतलें, ती शीद आपल्या फोंडांत देंवतली, तांचें रूप विरोवन वेतलें, पातळ जातलें तांचें पिडार. पूण देव म्हजो आत्मो सोडयतलो, म्हजो तो स्विकार करतलो. कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हूण भियेनाका, ताच्या घरचें वैभव चडटा म्हूण चिंता करिनाका. तो मरतना कांयच व्हरचो ना, ताचें वैभव ताच्या फाटल्यान फोंडांत देंवचें ना. लोक तुजी प्रशंसा करतलो कित्याक तूं सुखांत आसाय अशें म्हणून तो आपूण भागी म्हूण लेखतलो. पूण परतून केदींच उजवाड देखचें ना, ते आपल्या पुर्वज सांगाता मेळोवंक तो वेतलो. मनशाक आपल्या वैभवान सदांकाल ठिकाण ना, तो नान जातल्या मनजाती सारको. देवाचें उतर हें, देवाचें उदकाय. बसया. कशें जालें देवाचें उतर आयकतना? आमी करचें चक्कड व्यर्थगी. इज इट वेस्ट वॉट दॅट वी आर डुईंग? सो काम करचें नाका, ओगेत निद्यांगी. कितें म्हणटात? सक्कड गरजेचें जाय, नाका म्हणूंक जायना. आमी वावर करीत जाय. कित्याक? पोटाची भूक थांबोवच्या, खाणा जेवणा खातीर हांवें वावर करीत जायच, नाजाल्यार माती खायची. जाता हें जायना. कृशेचो वावर करीत जायच, बिझनेस करीत जायच. कित्याक? आमच्या कुटुंबाचें निर्वाहण, आमच्या कुटुंबाचा दिसपडटो ग्रास. आनी हें करच्याक देवान म्हाका आनी तुका जाणवाय दिल्या, बळ दिला, गिन्यान दिल्या, आशिर्वाद दिला. कितें करूं? म्हजें बरेंपण चिंतूंक आनी सांगताच म्हज्या पेल्याचें बरेंपण चिंतूंक. सर्गीचें राज म्हजें मात्र हांवें वैभव बिडार बांदचें न्ही, बदलाक म्हज्या शेजाराय, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरगजेंत आनी म्हज्या समाजेंत बांदूंक म्हाका आनी तुका देवान म्हाका आनी तुका आशिर्वाद दिला. आमकां एक वावर फावो केला, बरें काम दिलां, जावं बरो ग्रेस्तकाय दिल्या. जर हीच ग्रेस्तकाय हांवें आनी तुवें जर दुरुपयोग केलो तर आयच्या किर्तनांत सांगलें उतर म्हाका आनी तुका तें लागू जाता. कित्याक? मरतना कोणी व्हरून वचना. 2 कांकणां आल्ली घाली जाल्यार थोडे फावटी न्ही सडाव जावन काडटा, थोडे फावटी रोल्ड गोल्डी घालता. ते दाळा सांगचें आसा फाटल्यान भांगर काडिनात. पळया आशा कांय व्हरूंक सोडनात, घाल्यार हाडून व्हरता. तितलेंच वय मोगाच्या बाबांनी पयलीं आमची जिणी तितलीच. जर आमी हें सत अर्थ केलें तर मात्र म्हज्यान एक बरी जिणी जियोंक जाता. जो कितें येवकरीस हांव भेटयता, म्हजें काळीजां मारता न्ही, म्हजी काकुळट कर, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. जशें जशाक हांवें बक्षिलां तशें म्हजीं पातकां बोगोस. तें जिवीत जियोंक म्हाका आनी तुका प्रेरण लाभता. ना जालें जाल्यार भुरग्यान बायपाटा इस्कॉलांत मागी सांगलें बरें, एरडोन एरडा एरड एरड नाका, चुकल्यार चुकल्यांत मागणें नंत ना. आमी कांय तशेंच जाता, मागणें रजार मीस आमचें नोवें तेंच जाता. आयलो गेलो, बदलावण आसाय ना. हांवें सेवचे येवकरिस्ताक मोल आसाय मेळना. हांवें घेवचो स्विकार करचो येवकरिस्त केवळ तो एक उंडो जावन वेता. क्रिस्ताचें हजरपण, क्रिस्त हांव म्हणून जिवें तबरनाकल जावन म्हाका आनी तुका भायल्यान जिवंक कश्ट मारता. दोळे धांपया,
सडीत सांगूंक वचना नियाळ करया. सकड म्हजें जिवीत एकच पटी बदली जाय म्हळ्यार जायना. पूण म्हज्या जिवितांत एक या दोन संगत जे म्हाकाय पाड करता, हेरांकी दूख येता, पाड जाता जाल्यार त्यो दोन संगती आमच्या मोतीक आमी हाडया आनी हाचे तावन आमी बरें जावंक प्रयत्न करया. आमची जिणी बदलूंक प्रयत्न करया. जेजू वरे विंगड मागणें करूंक लागलो. शिसांनी म्हळें, सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. ह्या पवित्र तळार आसां भाग्यवंत जुजे वाजान केल्लें कामी थँक्स. ह्या गुड्याचेर त्या कुनिगाराच्या हातांत तो सांपडत आसतना दिंबेर पडून ताणें विश्वासान मागणें केल्लें. विश्वासान केल्लें मागणें आनी कितें जालें अजाप तें आमी जाणा आसा. तर म्हज्यान आनी तुज्यान तें मागणें करूंक जायना गी? जाता. सासवाच्या खणांत इतलो जर तुका भावाडटा आसा जाल्यार त्या तुतीच्या रोकाक वचून दर्यान पड म्हळ्यार तो पडूंक पडटलो. तर त्याच भावाडटान आमी दिंबेर पडया. आमचें मागणें आमी पेटोवया. शिसांनी सांगलें, सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय. शिसांनी म्हळें, म्हाका मागोवंक शिकय. जेजू शिकयता आमच्या बापाचें मागणें. एक घडी भर मौन रावया. आमची वैयक्तीक मागणी सोम्या मुखार आमी दवरया विश्वासान. हांगा आशिल्ल्या पयले एकामेकाच्या गरजां पासत आमी मागया. आमचे खातीर न्ही, हेरां खातीर. इतलीं जाणां विविध जाग्यांतावन तुमी आयल्यात. एकामेकाच्या गरजां पासत मागा. सोम्या आमी हांगासर आयिल्ल्या सकडांनी सर्गीचे राज बांदून हाडच्या त्या वावरांत मेतेर जावच्या. बाकी जिणे मुखांतर तुज्या वाटेन चमकोवच्याक आमा हर एकल्याक तूं बेसांव दी. तुमची प्रमुख मागणी 3 जावन आसोलीत. सोम्या म्हजी काकूळट कर, म्हजी पातकां बोगशी. सोम्या तुजी जाणवाई म्हाका दी. सलमावन सांगले मागणें. सोम्या तुजी जाणवाई म्हाका दी. आनी त्याच मावसाच्या वाटेर शिसांनी सांगली उतरां, आमचे सांगाता राव. ह्या 3 मागणी आमी भेटयत आसतना हें गीत आमी म्हणया, म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या. भक्तीन हें गीत आमी गायत आसतना आमची मागणी आमी सोम्याक आमी भेटोवया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्या फुडें आमची मागणी ताका आमी भेटोवया. गावया आमी गीत, म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या. म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या, म्हाका तूं मागोवंक शिकय. म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या, म्हाका तूं मागोवंक शिकय. म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या, म्हाका तूं मागोवंक शिकय. सोम्या मागोवंक शिकय. सोम्या मागोवंक शिकय. सोम्या मागोवंक शिकय. सोम्या मागोवंक शिकय. जियेन निरासताना प्रीते कोणते भक्ताना, सोम्या मागोवंक शिकय. कधी दुकान
करताना दुबाव म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोवची राग म्हाका येताना धैर्य मोचे सुटताना सोमिया मागोवची सुखी धाडटी भोगताना विश्वास दंडताना सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची कुटुंबात समाधान नसताना मनाची कुसताना सोमिया मागोवची सर्व म्हाका सांगताना एक सूर हांव जाताना सोमिया मागोवची विज्ञान मारा येताना प्रसाद हांव संपयताना सोमिया मागोवची जिविताक चंचल जाताना कांगळ जावन बसताना सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची स्वर्ण करताना दिव्य रांका येताना सोमिया मागोवची अहंकारान भरताना तुका विसरताना सोमिया मागोवची वडण्यान बली जाताना आशा म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोवची पिडेता भरताना मोरणा वीराक येताना सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची सोमिया मागोवची आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल पिडेत असल्यांक बरी भलायकी ह्या पवित्र तळार वावर करतल्या हरेकल्याक बरी भलायकी मोतीचे समाधान हांगासर भेट दिवच्या हर एका यात्रिकांक त्याचो सोम्याचो तुजो सोम्या तुजो अनुभव मेळच्या मी मागता प्रत्येक जावन भुरगीं परीक्षेक ती तयार करन आसात ताच्या पुटल्या फुडाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल युवा जाणांक बरो वाव बरो फुडार ही सकट मागणी सोम्या तुजे समोर आमी दवरता तुजो आशिर्वाद आमकां दी आमची काकुळट कर आमकां तुजी जानवाय दी आमचे सांगातार राव
ये सोम्या विचित्र सक्रमेता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या चडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुझें राज सदांच आमचे थंय आमच्या शेजार आमच्या वाड्यान फिरगजेंत बांदून हाडच्याक आमकां तुज्या कुरपेच्या बेसावांनी तूं भर. तूं जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. Yesuro aurei somiya samuchitare tache sangi asana upkar maka pokana somiya so मुझे राजा दिसरा ताच्या हातांत आसतना कसली सिरां म्हाका व्हडवीकार ग्रेसताय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी मुझे व्हरते दायज ताका खंयचे सरी जाय जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोंपतलो दयानानी जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोंपतलो दयानानी. मोगाळ भक्तिकानो ह्या पवित्राक तुमकां सर्वांक बरो येवकार. मागच्या सवें कितें सर्व आशा आकांक्षा आमची मागणी रादे त्या सवां घेवन आमी येयल्या. झुजवात बापा मकांत्र देव ती मानून घेवन दी आनी आमी आशिल्ले आमकां हरी एकल्याक फावो करून दी म्हणल्या त्या विश्वासान हांगासर जमच्या भक्तीपणांत आमी म्हणटो घेवया. आयच्या दिसा हांगासर मिसाक येयले रादे Jayden Paul D'Souza Fajir Arganzon Misela Jolly D'Souza Fajir Arganzon Mis Sylvia Lobo Ashoknagar Tachera Dia Katir Diana D'Souza Permanur Bari Balaiki Magun Hayden and Ian Dalmeda Dubai Arganzon Misela Arun and Ansi Dalmeda Dubai Arganzon Mis Aston Dalmeda Hassan Tachaprate Radia Katir Prishal Taurus Mogarnad Arganzon Misila Dennis D'Souza Mia Padawar Ganzon Natalia D'Souza Tokkotu Tichat Miakatir Elisa Matthias Belmont Tichat Miakatir Mis Paul Rodriguez Sammembol Tichat Jalma Sandarbi Arganzon Gregory Pais Pandikatta Mudipu Arganzon Ronald D'Souza Workadi Arganzon Mis Felsen D'Souza Mogarnad Arganzon Joseph Kutina Kuppe Padav Arganzon Mis Zila Aplo Roshan Santan Tanchat Miangatiri Silvan Passion Shambur Panemis Zila Leo and Lily Dikuna Tanchat Miangatiri Silvan Passion Shambur Silvan Passion Shambur Tachai Radha Katir Mis Prem Deepak Rosario Kuppe Padawar Ganzon Marceline D'Souza Tichat Miangatir Philip D'Souza Fajir Rocky Vegas Tichat Miangatir Asunta Vegas Ranipura Kanemisila Ria Telly Salatur Arganzon Alba D'Souza Perwai Tachai Radha Katir Nitin Clipper Di Mello Mogarnad
ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गान जावन विन्संट विनोता आनी कुटाम पांडिकट्टा मुडिपू अर्गान जावन विन्संट फ्लाविया लोबो ताच्या आत्म्या खातीर प्रितेश टिना लोबो परमानूर नथालिया पिंटो ताच्या आत्म्या खातीर प्रितेश टिना लोबो परमानूर घरचालमा खातीर टिना प्रितेश लोबो परमानूर प्रितेश टिना लोबो परमानूर अर्गान जावन तशें आशा जेराल्ड सरावो परमानूर अर्गान जावन ह्या सर्व उपकार आठवणेन तशेंच इराद्यांनी आत्म्या खातीर दिवच्या सर मिसांनी देव ह्या समेस्तांक जें कितें गरज आसा फावो करून दी देवा दिन जाल्यार आमच्या मोगान सर्गी राजाचें नाम तशें आमच्या इराद्यांनी आमच्या गरजांनी देव आमकां सदांच राखून दी सांबाळून दी आनी आमच्या सर इराद्यांनी आमकां तो आशिर्वादीत करून दी म्हणून हांगासर जावच्या भक्तीपणान वांटो घेवच्या सर्व आमी उबी रावया. आम्ही संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीवर करत्या करता मोना भेटो करता करीला तुझ्या भेटी भोवती आम्ही आया बापा संतोषाच्या उमाळ्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोपे असो. मोगाळ बाबा भयणीनो येदळूच आयच्या दिसाचो संदेश आमी नियाळ करूनच आसा. देवाचे राज आमचे मदगात स्थापीत करच्याक आनी कशें तें स्थापीत जाता म्हणले विशांत आयचे सुवार्ता विशय जावन आमकां शिकयता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हें देवाचें राज प्रकट करूं तें रुता करूंक अडकड हाडल्या खातीर सोम्यालाचे बक्षांनी आमी मागया. पथकांची दूख धरण सांगत आमी म्हणया हांव भक्ती सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. त्या पासत भगवंत सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेच परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. सर्वेस्परांच्या बापा सांजुजेबाजाक पजळीत मागणी आनी दुबळेकायेची जिणी जेवून तुझे पजळीत देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची चाल दवरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वर्साच्या वसंत काळार राई झुजाक वतात त्या समयार दाविदान जवाबाक आपल्या सेवका आनी इस्रायलाच्या सगळ्या सैन्यासवे धाडलो. तांणी आमोनिताचे देसवाट केली आनी राब्बा शाराक वेढो घालो. पूण दावीद जेरुसलेमांत रावलो. एक दीस सांजेच्या वेळार दावीद आपले काटी वयलो उठून राबलेराच्या मळयेर भोंवतलो. मळयेंत ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली. ती भोव सुंदर आसली. दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बातशेबा एलियामाची धूव आनी हित्तीत उरियाच्या बाय. दाविदान तिका आपोवन हाडून दुताक धाडले. ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन संभोग केलो. पूण ती गर्भेत जाली आनी तिणें दाविदाक खबर धाडली हांव गर्भेत जाल्या. देखून दाविदान जवाबाक हो संदेश धाडलो हित्तीत उरियाक मोजेशी धाड. जवाबान उरियाक दाविदाशी धाडलो. उरियान ताचेशी पावतच दाविदान जवाबाक आनी सैनीक कशे आसात आनी झूज कशें चलता म्हूण विचारले. उपरांत दाविदान उरियाक म्हळें तुज्या घरा वच आनी तुजे पांय धुव. उरिया रावलेरांचो भायर सरलो आनी रायान ताचे फाटल्यान आपल्या मेजा वयलो उपहार धाडलो. पूण उरिया आपल्या दर्याच्या हेर सेवका सवे लवलेराच्या दरवाट्या कडेन येतो आनी तो आपल्या घरा गेलो. उरिया आपल्या घरा वचून ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयली. दाविदान ताका आपल्या सवे जेवंक आनी पिवंक आपयलो आनी ताका जबदो केलो. पूण सांजेर उरिया आपल्या दर्याच्या सेवका सवे आपले खातीर न्हिदोंक गेलो आनी तो आपल्या घरा गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं दाविदान जवाबाक पत्र बरयलें आनी ते उरिया कडेन दिवंक धाडले. त्या पत्रार ताणें अशें बरयलें उरियाक कठीण झूज जाता थंय मुखार रावया आनी उपरांत तुमी फाटीं सरा. अशें तो गायेवन थंयच मरो. जवाब शहराक बेडो घालून आसलो आनी जंय बलिश्ट झुजारी आसतले म्हूण तो जाणासलो. थंय ताणें उरियाक घालो. शहरांतल्या मनीस भायर सरले आनी जवाबा कडेन झुजोवंक लागले. लोकां मदले दाविदाचे थोडे सैनीक मेले. हित्तीत उरियान मेलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडकार. श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूट मागता.
काकुलदारा देवा म्हजी काकूल कर, भोव कानवाळ्या देवा म्हजी गुन्या पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कातांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिखलांचो. श्लोक. आमी पाची सुम्या तुजी काकूट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेता, म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वयर तुजेरच हांव चुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला. श्लोक. आमी पाची सुम्या तुजी काकूट मागता. देखूनच म्हजेर तुजे फर्माव नितीचे, तुजे तीर्प निश्कळंक. जल्मातावन हांव एक पापी, हावेचे कुशीन तावनच हांव पातकी. श्लोक. आमी पाची सुम्या तुजी काकूट मागता. संतोष उल्हासाचो नाद म्हज्या कानार पडो. तुवें फोण केल्ली म्हजी हाडां आनंदो. म्हज्या गुणावातावन तुजी दीस परती आनी सर म्हजी पातकां नाश कर. श्लोक. आमी पाची सुम्या तुजी काकूट मागता. उद्गार. सर्ग संसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोट लानांक तुवें उगडल्या. सर्वेच फळ तुमचे सोपे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज हे परे म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोवता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं, तें किर्लता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तोच नेना. भूंय आपलेच तकींच फळ दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसां भरलेली धानी. फळ पिकतच तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणालो, देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावयेत. ते सासवाच्या बिया बरे म्हणयेत. मातयेंत ओंपलेल्या वेळार ते भंयत रोयलेल्या सर्व बिया कणाप्रास ल्हान, पूण वखदच तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी फाटें सोडटा. अंतराळाची सुकणीं येवन ताच्या सावळेर गोठेर बांदतात. असल्या साबार वपारींनी लोकांच्या समजण येतकीत उलोवंक जेजू तांकां शिकयतालो. वपारी बी नेतो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सकट तो सोडून सांगतालो. देवाचें उतर हे. तुमकां सर्वांक जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती मागता आसतना आयच्या उद्गारांत आयकल्लेली ती उतरां मातेव वाचोवांजेल अध्याय 11 20 आनी 5. सदैव तूं बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या, सर्गीच्या राजाचे गुट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. आयचो संदेश येदोळूच आमी आराधना वेळार नियाळ केलो. सर्गीचे राज आमचे मोदें रुता करया. सर्गीचे राज आमचे मोदेंच रुता करया. आनी आज आयकल्लेल्या देवाच्या उतरां मुखांत्र कशें हें रुता करयेत आमी कसलो आमी नियाळ करयेत. प्रत्येक जावन जुजेवाजान आमच्या आपल्या क्रिस्ताच्या मेटांनी चमकोवंक शिकयलेल्या ह्या तळार आमी आसता आसतना
अजापा केल्लो सांत आमकां कशें हे सर्गीचे रास बांदून हाडूंक प्रेरण म्हणल्याक आमी इल्लोसो नियाळ करचे प्रयत्न करया. पयलें जावन देवाचे राज म्हळ्यार खंयचे त्या बँडाक नादार ह्या आवाज करता तें येना, बदलाक तें सायलेंट या शांत आवाज करचे राज न्ही, ते आवाज करिना. देवाचे राज एका बिया परी आयच्या सुवातेंत आमी आयकलें, आमी जाणा आसो एक बियाळो जर तर तुमी तरकारी करतात जाल्यार मातयेंत घाल्लें तें बी तें किरलत आसतना माती घट आसा जाल्यार तें फुटोवन माती फुटोवन कशें भायर येता. तेंच जर आतां उसना पडलें तर मोडटा. पूण पळया त्या बियाळ्याक हांव येवची ती सकत बायक. तें ल्हानशें बी आसलें तें किरलता, ताका आसलें तें कश्ट कितें आसा तें फूड करता, भायर येता आनी संवसाराक पळयता. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, जुजेवाजाची जिणी आमी पळयलें तर गोंयांत हांगासर आयलो आनी हांगा तो उपरांत तो श्रीलंका अशें वावुरता आसतना एक याजक जावन ताचो प्रवेश त्या श्रीलंका गांवाक दुपल्यांची सेवा करच्याक तो एक मागतलो कसो जावन तो भितर वेता श्रीलंका त्या गांवाक. प्रत्येक जावन ह्या गांवाक वेता आसतना तो सोमयान सांगलें बरें कितेंच घेवन वचना, जावं दांडो चिरी बुती जावं पयशे जावं कितेंच तो घेवन वचना. ताणें सेवा दिल्ले जागे तर तुमी भेट दिल्यार तर कळटलें. जावं पुरो वाहाकोटे वा मानतोता या जाफना असले गांवाक तुमी गेल्यार तुमकां कळीत जातलें कसले जागे म्हणून. ताचो सुरवेचो वावर, तो समाधानाचो वावर, खलतेपणाचो वावर आनी कश्टतल्यांक पावचे तो चुलो ताचो वावर जावन आसुल्लो. एका बियाळ्या परी देवाचें राज एका बियाळ्या परी ताच्या जिविता मुखांतर ताणें त्या गांवांत रोयलें, तें किरललें, ताका कश्ट आसलें, तें भायर आयलें, इल्लेशें वाडलें, रूप जालो. वैमोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमच्याय जिवितांत आज बावाडटी जिवितांत आमकां एक बावाडट म्हणलें तें बी आमचें तें किरलयलां. देवाचें रास बांदून हाडची जबाबदारी म्हाका आनी तुका आसा. त्या कितल्या मापान त्या कश्टांक हांवें फूड करना तें एका बिया परी म्हजें जिवीत हांवें तें वरयलां म्हणलें एक सवाल. दुसरें जावन देवाची राजाची वाडावळ चौकास. आधुनीक काळार मोगाच्या भावा आनी भयणी कितले कश्ट आसा म्हणलें आमी जाणा आसा. देवाचे राजाची वाडावळ क्विक न्हय. वांजेलाच्या उतरांनी जाल्यार पयलें पालवी, उपरांत कणसान भरलेली धानी म्हणून म्हणटा आसतना आधुनीक काळाची ती ह्या वेळार कश्ट आसलेच. स्टेप बाय स्टेप बट वी एक्सपेक्ट ऑल एट वन्स. आमकां स्विच घालता आसतना फॅन घुवजय म्हणले परी आमचे एक्सपेक्टेशन्स, पूण तशें जायना. जुजेवाजाची जिणी परत आमी पळयली तर सुवार्ता परगट करूंक ताका एकच पटी जावंक ना. इट वॉज नॉट एन इजी टास्क. खाली पांयांनी चल्लो. जर तर तुमी वाहाकोटेक गेल्यात जाल्यार आजुनी त्या जाग्याक बसां वचना. बस खंय सकयल रावचे, ल्हानशा व्हेकलांनी गुडो सोडचे आनी थंयच्यान पांय वाटेर भितर वचत जाय. तितल्या कश्टांची वाट तो सोंपून गेलो आनी प्रत्येक जावन येताले कोटले पडुले त्या वेळार मारीची पिडा जावन आसली खॅंडी तांणी. असल्या वेळार ताणें पिडेस्तांची सेवा केली, सादेपणाची जिणी ताणें जियेली. पालवी आसली, कणस जालें आनी कणसान भरलेली धानी. वैमोगाच्या बाबा आनी भयणी, कश्ट काडून पावाडटाक ताणें साक्ष दिली. देवाचें रास आज आमचे मदें रुता करच्याक असलो वावर, कश्टांक फूड करून सोलचो वावर हांवें आनी तुवें केला की. देवाचें उतर आनी जुजेवाजाची जिणी हें आमचे सवाल नियाळच्याक म्हाका आनी तुका आज आपोवणी दिता आसतना तिसरें जावन आसा देवाच्या उतरांत आमी आयकलेलें. देवाचें म्हणजे तें बी वाडलें, जड जालें आनी अंतराळाची सुकणी येवन ताचेर गोंटेर बांदूंक ताच्या सावळेक तांणी गोंटेर बांदलें. देवाचें राज वैयक्तीक न्हय म्हणूनच हांवें सांगलें, तें वैयक्तीक न्हय. देवाचें राज म्हळ्यार सकट संगती जातात. आज म्हजें म्हणलें सांग वैयक्तीक हांवें धर्म काणयेन बसूंक जायना. वी हॅव टू गो. पाळां आज ती सगळ्यांनी गेली तर मात्र तो रूख नीट रावूंक साध्य आसा. त्या देखून हांवें एक सुरें जियोंक साध्य ना. हांवें एक सुरें म्हजेच कितें देवाचें राज बांदून सांगूना. सांगता हांवें तें राज बांदून हाडूंक आसा.
सुम्याची ती उतरां कुरड्यांक दोळे दणसतल्यांक सुटका बंदेत आसल्यांक सुटका भलायकी आसल्याक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेत आसल्यांक आज हांवें आनी तुवें देवाचें राज म्हणटा आसतना पेल्याच्या गरजांक पावोंक आसा पेल्यातय म्हजी दिश्ट हांवें घालूंक आसा कित्याक आधुनीक काळार फ्लॅटांत हांव रावलो जाल्यार म्हज्या नॅक्स्ट फ्लॅटांत कोण रावता म्हाका गुप्तुना बॉम्ब पडल्यार म्हाका हांगासर कळना आज आमची परिस्थिती तशी असल्या आधुनीक परिस्थितींत हांवें म्हज्या बोवाटावें जिवन म्हजें देवाचें राज हांवें वाडच्या खातीर स्वता प्रगट करच्या खातीर हांवें कितें करियेत जुजेवाजाची जिणी ताणें प्रगट केल्ली सुवार्ता ताणें कश्टांत केल्ली ती सेवा आज सगळ्यांनी मानून घेतल्या पवित्र सभा वाडोवंक ती आज सकल्या विविध जाती खातीरचो लोक थंयसर लागीं सरलो आनी देवाक हरसूंक सोंपलो जुजेवाज जावंक पावलो बेंकी येल्ली आरळी दाहू कश्टांत तो एक फूल जावंक सोंपला आनी त्या फुलाचो परमळ क्रिस्ताचो परमळ ताच्या जिविता मुखार सगळ्यांनी ताणें पासारलो मोगाच्या बाबा आनी भयणी एक जुजेवाजाचो भक्तीक जावं ह्या पवित्र तळाक हांव आनी तूं आयला विशेश जावं क्रिस्ताक मेळ्ळो क्रिस्ताचो अनुभव जोडूंक आज म्हजें नोवेल म्हजें मागणें देवाचें राज रुपीत करच्याक ते रुता करच्याक ते उपकाराचें जालांगी आमचें थंय तें ओपुल्लें भावार्थाचें बी आज कितल्या मापान तें फळ दिवंक शकलां तें पालवी जावन कणस जावन धानी जावन फळ दिवचें तें जालांगी वा आनी एक कडेन तें फुलोवन येवचें तें जड तें भावार्थ पळोवन तें नास करचें सुकणें वा गोण हांव जाल्यांगी एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया एक घडी नियाळ करया सर्गीचें रास म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगजेन म्हज्या समाधेंत बांदून हाडच्याक तोच क्रिस्त आमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दिवंक मागता आसतना हे वावर करच्याक भाग्यवंत जुजेवाजाची कृपा ताचे प्रेरण आमी जोडून घेवं सुम्याच्या मेटांनी क्रिस्ताच्या मेटांनी चमकोवच्याक जाय आसलो गरजेचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया आमेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जावं दी म्हण मागात सृश्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारका आपले परचे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयलेले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मनवालें हेच शेगूण आमच्या काळजांत वाडय
आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तळी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवाजा पासत आमी तुका दिनवासता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत पदजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पापा करूच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavarto sugut pergatuya. Joy
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां हरमरये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुजे तिचो पोती, भगवंत धर्मदुता, भगवंत सांजुजे वास आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणल्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक दिसपट्टी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोफे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडिये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडिये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडिये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणेला भरली आमी सर्वांक सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमच्या भावना मना पूण तुज्या उतरस म्हाका भलायकी मेळटली.
उजवाडा म्हाका मरणांत सोडल्या आमच्या बारोका वाटय उजवाडांनाय काडोक धाडल्या तुज्या राखय वाट भरजे तुज्या मोगाच्या घोड्या क्रिस्तांतल्या ये घडता मोजा सोम्या जेसू येण्याचा राखता हांव तुज्या. प्रार्थूया. देव आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या पवण्याक फाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जियेवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वाजाच्या पडजळीत शिकवणी आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोंपें आसूं. सर्व पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. मोगाचनो ह्या पवित्र थळार सांज जवाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सरी रादे सुफळ जावन दीत म्हणलें आमची आशा आनी मागणें जावन आसा. मोगाचनो आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन मेल्लें जावन आसात. मनारीक बाप जेसन मॉनिस लॉरेटो सेंट्रल स्कुलाचो मुखेल मेस्त्री जावन सेवा दिवन आसा. आमचे सादे भशेन प्रिंसिपल म्हणटात. ताणें आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें सांगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. पाद्र्याबानो, तुमकां बाप विकासाच्या तशेंच हांगासर जमल्ल्या पाद्र्याबांच्या आनी सर भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणून तुमच्या मिसावांक आमी तुमकां बरें मागता. सेंट्रल इस्कॉलाचो प्रिंसिपल आनी मुखले व्हडल्या कॉलेजीचोय प्रिंसिपल जावचें एक वर्त मिसांव ताच्या मुखार आसतना देव ताका ह्या सर्वांत बरेंपण फावो करून दी म्हणून हांव आशेतां. देखून आज घट्ट क्लॅप दिला जल्मल्ल्या मनशांक. आज ताचो बड्डे. पाद्र्याबाक बारीक बरें क्लॅप दिल्या. देखून हांव चिंता व्हडल्या कॉलेजीचो प्रिंसिपल जावचें एक मुखार तुमकां अवकाश आसतलो. आज हांगासर कुमसाराक संगतपण दिल्ले आसात. फरंगीपेट कॉवेंताचे याजक आमचो आबू पाद्र्याबा आज येवना. तो आत्तूर गेल्लो फाटी येवना खंय. तशें हांगासर फ्रेडी हांगासर आसा आनी आनीकलो पाद्र्या बसलो. तो मुखल्या दिसांनी हांगासर येवचो ना म्हणल्यार ताका रोमांक इटलीन थंयसर चडी शिकपा खातीर वचूंक आसा. देखून पाद्र्या म्हणालो म्हाका अर्जंट वचूंक आसना तर आज मिसाचे सगळ्यांच्या नांवी तुमकां बरें मागता. हांगा तावन चेकअप जोडून दोतोरगिरी घेवन एक डॉक्टर जावन फादर आयवन हांगासर येज म्हणली आमची आशा म्हणून हांवें ताका सांगलें. देखून ताकाय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमी बरें मागता. ताचें शिकप थंयसर ताणें करचें तें जैताचें जावं दी आनी सांगाताच ताकाय फायद्याचें जावं दी. आज हांगासर कांताराचें मुखेलपण घेतलो आमचो मानेस सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो मानेस नवत मनीस. ते डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिबंदेक देव बरें करूं.
सांजेचे वाज बापा मुखांद्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता मोगाचे सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटाना सांजेचे वाज बापा मुखांद्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर मागता येवच्या हप्त्यांत रांदपाची मुखेलपण सांत थॉमस इरा वाड्याकारांक जावन आसा मोगाच्या हांगासर सरितींनी सभा दिल्ल्या आनी दिवच्या ही कर्ज नितळ करच्या मिसाक सरितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप वचच्या काणीक एकठांवच्या दाना रुपी पुणशताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या सांजुजे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता फेब्रुवारी म्हयन्यांची जेजूची सुवार्ता बूक दफ्तरांत विक्रापाक आसा ते तुमी घेवी येता भलायकेची तपासणी करच्या पदमुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हॉलांत आसात तांची सेवा आमी चड भलायकी सांबाळची हर एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सरभक्तिकांक जेवण हप्त्यामध्ये पुणशे उक्ते आसता संगताचे धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसतले तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार थंयसर दफ्तरांत तुमी दिवी येता पुणशताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटेल्या नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक विनंती करता आयचे प्रधान याजक बाब जेसन मनीस तुमकां वाती दिवच्याक हांव उलो दिता मोगाच्यानो बाप आमचो मनीस जुजे वाज बापाच्या थळार वेचो एक अवकाश ताका लाभलो आनी ताणें थंयसर गांवांची नांवां सांगली आमकां कळ्ळी बेनेवली गोंया म्हणून मात्र गोतू आनी श्रीलंका आनी फादराबाग तें भाग मेळिल्ले फादराब जाल्ल्या सुरवेर आनी पोरच्या दिसा ताणें सांगता आसतना हांवें सांगलें एक दीस आमच्या मुडीपूक आयल्यार चड बरें इस्कलाचें जबाबदारी आसा तरी फादराब हांगासर मोन करनायला देखून आयिल्ल्या ताका मानाची वात दिवन पयलें तुमकां आमी मान करूं आमचो गौरव पातळाजूंक आमी खुशी पावता कित्याक त्या जुजेवा स्थळार हांव पावना पण पाद्र्याबाचो उमो हांवें लो सोर्यांक घेतलो कित्याक थंयसर वचून तो उमो घेवन येयलो ताची इल्ली सकत म्हाकाय मेळोवन दी म्हणल्या दिशेन वचोंक जायना म्हणून न्ही पण म्हाका पयन जायना त्या खातीर गेल्ल्याचो हांवें उमो घेवचो आनी जुजेवाक बाप म्हाका त्या मुखांतर बेसांव दिता म्हणली म्हजी आशा हांगासर जेवणाक तशें ह्या पुंतळाक दान दिल्ली कोणी आसा तर आदल्या हप्त्यांत दिल्ली आसात आनी आज कोणी दिल्ली आसात जाल्यार दया करून मुखार येवन तुमची मनाची वाट घेवची जीवन कुटीना मोगरनाड 5,000 रुपये इतन आनी जोशवन लसरादो ओमजूर 1,000 रुपये जोझफ कुटीना कुपे पदव 1,000 रुपये नितीन क्लिफर्ड डिमेलो मोगरनाड 1,500 रुपये तशें ह्या पवितळाच्या वावराक दान दिल्ली आसात अमरोज पिंटो आमेबळ 500 रुपये दान दिल्ल्या तुमकां जुजेवाज बाप देवातान सर्व आशिर्वादां फावो करूं दी आनी तुमच्या बऱ्या मनाक देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी म्हणले आशे सवे वाती वंटल्या पाद्र्या बाकी ह्या संदर्भी आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव चिंता पाद्र्या बान थंयसर गेला जेवंक आनीक 5 मिनट 2 मिनटां आमी सोडया कित्याक पवितळाचें आमकां सांगलें म्हणटाना इल्लें खुशी म्हणून बघता हांगासर म्हाका येवंक अवकाश करून दिल्ल्या विगार बापांक तशेंच सहायक विगार बाप विकासाचें हांव देव बरें करूं म्हणटा जुजेवाजाच्या विशयांत उलोवन आमी सेमिनारींत रेतिऱ्या वेळार पाद्र्याबानी हांव उलोवन आसल्या त्या वेळार सांगतना सांगलें हांव पावलो म्हणून 2014 हांव याजाक जाल्लो आनी एप्रिलांत वोट मेळिल्ली हांव बोंदेल सहायक विगार जावन आसलो पयले फावटी म्हाका दिसता एका विगारान आपणाच्या असिस्टंटाकी सांगाता घेवन भायर वचचें हांगासर आसलो पाद्र्या फादर एंड्रो डिसोजा प्रस्तुत बचपे तो आसा विगार जावन तो म्हणलो श्रीलंका या गिनून या म्हणलें तर बायसर नालो पासपोर्ट ना त्या जुजेवाजाच्या वचोंक प्रोग्रामाकूच वचोंक कोणना फस्ट टायम म्हजे पासपोर्ट नातलो पासपोर्ट म्हजो एका दिसान जाला सकाळीं पुलीस पासपोर्टाच्या ऑफिसाक गेला संजेर पुलीस एन्क्वायरी जावन संजेर मॅसेज आयल्या तुजो पासपोर्ट जाला म्हणून ताच्या पयलें तात्काला केल्ल्याक SP म्हणालो नाका तें हांव कर दिता
पोलीस एन्क्वायरी म्हजें काम 40 न्ही 4 दीस न्ही कितले दीस राखोवचे तुका हांव सांगता वचून नालो इन्फ्लुएन्स कांय ना सक्कट सिस्टमॅटीक प्रकारांत गेल्लें तो पासपोर्ट जाल्या उपरांत हांव जुजेवाजाक सांत म्हूण पासारच्या त्या मिसाक पावलो आनी पापा फ्रांसिसाक पयले फावटी लागींच एका फोटीच्या त्या डिस्टन्सार म्हाका पळोवंक मेळिल्लो पापा साहेबाच्या मिसाक 6 म्हयन्यांनी याजाक जावन हांवें पापा साहेब आतां मीस भेटयल्ले जुजेवाजाक सांत म्हूण परगटच्या त्या काळार जाफना ह्या एका गांवाक सोडून उरिल्ल्या पुरा जाग्यार हांवें ताचे भेट केल्या ताणें खंयसर पुरा वावुरला श्रीलंकांत त्या सगळ्या जाग्यांकी भेट केला जावं पुरो कॅन्डी वा हाकोटे वा मुतुता मुस्तगांव आसा पूण ताणें केल्ली ती सेवा मात्र एक अजाप फावो जाय कित्याक थोड्या जाग्यांक वचूंक जायना चलून वचूंक की कसो थोडे कडेन 4 पांयांनी चलून वचचे चडण्यो ती बारीक वाट असल्या वाटेन वचून सांजुजेवाजान वावर केला म्हळ्यार खंडीत जावन तो होगलीक एक फावो एक दुबळो जावन मागतलो जावन ताणें केल्ली सेवा सांगत आसताचो भावार्थ तो क्रिस्ताचो परमळ ताणें सगळ्यांक दिल्ली ती गेल्या जाल्यार मात्र थंय कळीत जाता इगर्ज आसा वाहाकोटेंत म्हाका दिसता प्रमुख केंद्र तें वाहाकोटे पूण ती इगर्ज आनीकय कंप्लीट जावना म्हाका आतां कळीत ना एक सादारण 10 वर्सां जालीं कितली कंप्लीट जाल्या म्हूण सांगून बांदपाचें काम अर्द्यारच आसा तितली दुबळीकाय म्हणटा आसतना गांव नितळायचो तितलो तो मनशापणाचो म्हणलें आमी समजूंक जाय श्रीलंकांत जुजेवाज म्हळ्यार तो देवूत थंय तितल्या मोगान ताका पळयतात कित्याक कॅन्डीत ताणें केल्लें पावसाचें तें अजाप आजुनी तें तोळें ह्या कॅन्डीचें प्रमुख तोळें आसा पार्का बरींत आसा आजुनी थंय केदाळा पावस येता केदाळा पावस येना आमकां कळीत ना तितलें उदक भरती आसा तवळ तवळ पावस येता त्या जाग्यार मात्र असल्या गांवांत वचोंक म्हाका फावो केल्लें ताचे उपरांत हर एका वर्सा म्हाका एक मनी एक नंतर इंटरनॅशनल पॉयंट मेळटाच फस्ट पॉयंट हांवें केल्लें सांजुजेवाजाच्या गांवाक ताचे उपरांत हर एका वर्सा हांव वचून आसा ताणें म्हज्या जिवितांत केल्लें अजाप ती जावन आसा एक ल्हानशी म्हजो अनुभव सांजुजेवाजा विशयान खंडीत जावन ताच्या संगता मागलें जाल्यार आमची जिणी जियोंक खंडीत जावन तोय आमचे खातीर मागतलो म्हणलें पद्दती म्हजी जावन आसा देव बरें करूं देव बरें करूं पाद्रेबानो तुमचो तो अनुभव आमकां एका रितीर भितरल्या भितर तें कितें बगचें आसलें एक बघप जुजेवाज बापा लागीं मागलें तें दिता म्हणलें एक घट्ट धैर्य आनी आज हांव हांगासर उलयता जाल्यार तें जुजेवाज बापानंत म्हाका देवातावन दिल्ली एक बरी भलायकी हें सगळें जायत्यांच्या जिवितांत जाल्लें आसा देखून आतां आमी ताचो उपकार बावडुया नोवेनांक रॅली काडटा आसतना ताका आमी मान करच्याक उबी रावया एक घडी भर बसया सांजुजेवाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेली अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता ही आमच्या भक्तिकाची मागणी दयेन तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावूं अशें आमी मागता सबारांच्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्यान जाल्ल्याक भुरग्याची पिडा गूण कर्ण बरी भलायकी दिल्ल्याक तशेंच 15 जाणां मागुल्लो विशेष उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात 5 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक वाचूंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक 13 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक 6 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक 15 जाणां आशिल्लें काम मेळच्याक 5 जाणां परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक कामाची भद्रती मेळच्याक 2 जाणांक बऱ्या मनान काम करूंक CA परिक्षेंत जैत मेळच्याक 2 कामांत प्रमोशन मेळच्याक 2 उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक उद्यमांत वावरड्यांचें सांगातपण मेळच्याक मेडिकल टेस्ट पास जावच्याक
28 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात. तकलेची पिडा गूण जावच्याक, सर्व तरांची पिडा गूण जावच्याक, सौगांक मानसीक वक्ताड आनी भिरांत पयस वेचाक, दोगा जाणांक ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जावच्याक, सौगांची एलर्जी गूण जावच्याक, खातेची पिडा गूण जावच्याक, तेगा जाणांची मुंबरां आनी कथा नितळ जावच्याक, 7 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणांक डायबेटीक गूण जावंक, तेगा जाणांची ओबेसिटी गूण जावच्याक, प्रोस्ट्रेट समस्यो सारको जावच्याक, ॲसिडिटी आनी गॅस्ट्रीक तावन निवारच्याक, दोगांक वर्टिगो तावन गूण जावच्याक, थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, तेगा जाणांची ऑटिझम तावन बरेंपण जोडच्याक, दोगा जाणांची BP नॉर्मल जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, सौगांचे केस जडचे उणे जावच्याक, दोळ्यांची पिडा गूण जावच्याक आनी दोळ्यांची दिश्ट मेळच्याक, तेगा जाणांक खोंकली खापा गूण जावच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, स्तनांत वाडिल्ले गड्डे संपूर्ण गूण जावंक, हार्ट सर्जरी बऱ्यान जावच्याक, सौगांक हात दूख गूण जावच्याक, दोगांक किडनी संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, फाट दूख गूण जावच्याक, पेंखाड दूख गूण जावच्याक, 5 जाणांची पायांची दूख आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, तेगा जाणांची वेरिकोस वेन्स गूण जावच्याक, मोशन संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, बाणथेर बऱ्यान जावच्याक, 5 जाणांक देवास्पणान आनी बऱ्या गुणाशे गुणांनी वाडच्याक, सुडसुडीत जावच्याक, 6 जाणांक मतीक शांत समाधान मेळच्याक, सौगां एकामेकाक मोगान जियोवच्याक दोशीतावन सुडकां मेळच्याक, तेगा जाणां सर्व कश्टां तावन मुक्ती मेळच्याक, तेगांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्याक, माठ मंत्रां तावन सुडकां मेळच्याक, सोर्न वेल्ल्यो वस्तू दस्तावेज फाटी मेळच्याक, 24 जाणां विशेष उपकार मेळचे पासून मागोन आसात. तेगां मानासा पयस कर्ण मोगान जियोवच्याक, लग्न जिवीत बऱ्यान जियोवच्याक, जोड्यां मदें मोग सोडदोड आसोवंक, कोर्ती केजी तावन मुक्ती मेळच्याक, आर्थीक अडचणे तावन बरेंपण जोडोवंक, आमाल पियोवणे सोडच्याक, 5 जाणां दुस्मनाच्या बांदपासांतले सुडच्याक, दोगा जाणांक सर्व वायट सवयांतले आनी तेंते सवांतले राखच्याक, अंतरलेल्यांक सासनाचो निवास मेळच्याक, तेगा जाणां रीण फारीक करूंक, घरचे दस्तावेज सारके जावच्याक, फ्लॅट नांवार जावच्याक, अडकळी नासतना घरा वचोवंक एक रस्तो जावच्याक, वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक, कृशेक उदका संबंधीत समस्ये निवारूंक, विकल्ल्या जाग्याचो दुडू मेळच्याक, दोगां जाणांचे जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक, नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, घर विकून वेचाक. ह्या सर्व गरजां बराबर आमची मागणी आसात, आमची ते आसात. ह्या नोवेनाच्या वेळार ती सर्व आमी उडासा हाडया आनी तांचे पासून आमी विशेष करून मागता आसतना आमी दिंबी घालया, आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरिये, एक महिमा बापा मागण्या मुखांत्र आमच्या सांजुजे वाजा बापा मुखांत्र सर्गी बापाक ती भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निबार. नमान मरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, सांजुजे वाज बापाची लदीन सुमिया काकुतामची कर, क्रिस्ता काकुतामची कर, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता दयेन ऐकमका, सर्गींच्या देव बापा, देव पुता संसाराच्या तारोका,
देवा पवित्र आत्म्या काकुटमची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुटमची कर गोंयच्या बेनबलीन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून येयल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर दुबळीकायेचे जिणी जिवनचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका बसून नाचोन विचार कथोलिक बावार्थ जीव केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरून प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर कष्टान संपडिल्ल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर देवाचेर भवर्त धरून जिणेंत आयले सर कश्टान वा धैर्यान सुचल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर भवर्त सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिन्यान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरची हाडून पेचाडिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमापसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले उगत समकारी सुनिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दहिनाय कमकार सुनिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुटमची कर नवेनाचे मागणे ये सांजुचे वाज तूं आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाचे बेसवा आमकां वंटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलपान त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजें आमी प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या रुपान समर्पिता सांजुचे वाज देवाच्या मुखार तुजें काळीज करतले तुज्या जिणयेन देवाचो पवित्र मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनच्या तूं सुरसुरीत जालोय अंतरान घडोवन आपल्या जिणयेची वाट कापलेल्या सच्ची तूं लावलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रमेंट दिव देवाची हाडली हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना कळस म्हणत नाय असलच स्पिरीट आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करून आमची काळजां उर्बेस कर तांच्या देवाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांतांनी पिडेंत आशिल्ल्याचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो बरवोस हाडलोय जेजूच्या ल्हान बापाच्या मोगान प्रवेशवाय आमची जिणी संपूर्ण जावचें ना म्हणलें तुज्या जिणये मरी पार शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सगळे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळो सकलोय आज सरकारान देवा संगी तूं आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ दीस आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग ह्या घडयेक ह्या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर आमच्या काळजाचे अत्रेक आमच्या खासगी गरजो तुजे वाद बापा मुखांतर देवा थंय आमी उबारया ह्या पवित्र थळार विविध रितींनी आदार दिवच्या सुदर्शनच्या जेवणाक तशें अंगाच्या अभिवृद्धेक विविध रितींनी कुमक करच्या आनी केल्ल्या हर एकल्याक हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरूंक घेवच्या याजकांक कुमसरांक संगतपण दिवच्या पदऱ्याबान रांदपा मुखांतर आदार सोंच्या मुडीपू फिरगजगारांक विविध रितींनी बरेपण आशेवच्या सर भक्तिकांक आनी आशेवचें देव तांकां फाव करून दी आनी सांगाताच घरांनी आसून आपल्या पिडे थंय आपल्या उणेपणा थंय बरेपण आशेतल्यांक जजवाज बाप देवा लागीं मागून फाव करून दी म्हणलें आमचे मागणे तांच्या खातीर आमी दवरया सांगाता म्हणया सांजुचे वाज देवाच्या मुखार देंगेता केलीन पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनांच्या सर पसतावन
आवडता आडव्याच्या संतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मरियमयेच्या गोपान रावोंक आमकां तुजो आदार दी तशी एक दीस आमच्या संवसारी पैनो उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गीच्या घरान ससना जियोवचें भाग आमकां मेळाचें कर आमीन. सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेच पद तुमचे सोपे असो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध थरांच्या दुखीक पिडे कष्टांक आनी अडचणीक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. त्याच परी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजान आपल्या जिन्यांनी मोरणान जायती अजापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत पडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आदवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उच्चारलेल्यो आनी उच्चारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खोशी वयतर. हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेच पद तुमचे सोपे असो. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेना दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकीन सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवानपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे आसो.
बापा आम्हा पासो विनंती कर मगेवन तुझे कृवे निवरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.